दळबरांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत हांव दिन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायता दैवीक तुज्या बोळ्यान सोम्या जिवीत लाभयतात दळबरांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत हांव दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नवे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमची गरज माता जेजूच्या रुपांतराची परब संभ्रमता ही परब जेजूचे देवसैब आमकां उजवाडाक हाडटा आयच्या पयल्या वाचमान दानियल प्रवादी आपणे राती देखल्या दर्शनांत सहपदवीदार देवाची वैभव पदवी आनी महिमा विशीं आमकां कळीत करता आनी आयचे शुभ वार्तेन जेजू रुपांतर जावचे मुखांतर आपणाचे मनशा सैमात कळीत आसलेल्या आपल्या शिसांक आपूण कोरो देवाचो पूत म्हणले सत उगडापे करता तर मोगाच्यानो जेजूचे रुपांतर भावार्थान आनी बरवशान मानून घेवन आमी आमच्या जिवितांत रुपांतर जावन ससनाची जिवीत जियोंक जावचो उजवाड आनी बळ एमिसाचे बेट्यान मागून घेवया. हे पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता मनात चिंतून तोंडात विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पतकां केल्या होमचो अपराध होमचो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवीदार देव आमची काकुळत करूं आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर महिमा देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्विचाराया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता
आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा रुपांतलेले आपले कुडीन जेजून शिसांग आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ थीर केलो. त्याच बराबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडें परगट केलें. संवसारान तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन सर्गार ताचे महिमेवोन तूं वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव पळयत आसतना शिंवासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापुरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचें शिंवासन एका उज्याच्या आंकट्या परी आनी ताची चाक्रां जलत्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळटाली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी, ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताची राजवटकेचो केदींच नास जावचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्प राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तो स्वर्तो. सर्वेस्प राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तो स्वर्तो. सर्वेस्प राजवट चलयता, पृथ्वी उल्हासूं. दर्या कारावाळीचे गांव आनंद भोगूं. कुपां आनी काळोख वाजता ताचे भोंवती. न्यायनीत ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. सर्वेस्प राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तो स्वर्तो. सगळ्या संवसाराच्या धन्या मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेनाबरी करतात. मळब ताचे नितीवंतपण परगडता. जनांगा देखतात ताची महिमा. सर्वेस्प राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तो स्वर्तो. तुंच सर्वेस्परा संवसाराचो सर्वाधिकारी. सर्व देवामध्ये अत्युन्नत म्हणतात तो तुंच. सर्वेस्प राजवट चलयता, सगळे पृथ्वे वयर तो स्वर्तो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका. Alleluia, alleluia, alleluia.
पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणी करूंक म्हूण एक दोंगरार गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचे सारके बदलले आनी ताचे वस्त्र परजळीत धवे जाले आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करतले, ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परजळतले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाचे मांडावळ जेरुजालेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयतले. हेणें पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोडून वयचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेले बरे. आमी 3 तांबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेनासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दंपान घाले आनी त्या कुपान रिगताना ते भियेले. तवल त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतच थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गोट सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगती विशयान ताणें कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. आज जेजू रुपांतर जावचें परब आमी आचरण करता. पयल्यान पयलें जेजू कित्या खातीर रुपांतर जालो? 2 कारणां आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें कारण जावन आसा आपल्या मिसांवा विशयांत देवा बापा लागीं उलोवंक आनी चड जाणवाय जोडूंक. जेजूचें मिसांव तें देवाचें मिसांव आनी ताच्या मुखल्या जिवितांत मुखल्या दिसांनी कितें जर घडटा आनी कितें जर करी जाय आनी ताच्या मिसांवा विशयांत संपूर्ण जाणवाय जोडच्या खातीर मागण्याच्या वेळार जेजू रुपांतर जाता आनी जाणवाय तो स्विकार करता. दुसऱ्यान जेजू रुपांतर जावंक कारण ताच्या शिसांक एक शिकाप आनी शिकोवण दिवंक. जेजूच्या शिसांनी चिंतलें जेजू जावन आसा एक संवसारी राय, रोमाकारांचे बोळ तो मोडतलो आनी आपणू राय जातलो आनी ताच्या सांगाता आमी सरू शिस मिनिस्टर्स जावन रावतले. जेजू दोंगरार रुपांतर जाताना ताच्या शिसां मुखार तो रुपांतर जाता आनी आपलो परसळ आनी वैभव तो ताच्या शिसांक दाखयता. संवसारी राजवड काय न्ही, संवसारी विशयांत लाभदोवचें न्ही, बागार सर्गाची जिवीत आनी सर्गी जिविता विशयांत लाभदोवंक तो जेजू क्रिस्त प्रेरण दिता ताच्या रुपांतर जावच्याक. आनी ह्या रुपांतर जाल्ल्या घडीत तावन शिसांची मोत, शिसांचें योजन आनी शिसांचे चिंताप तो बदलूंक शकता. तर आमच्या जिवितांत आमी रुपांतर जाता ओंगी. पयल्यान पयलें हर एका मिसा वेळार जेजू रुपांतर जाता. याजाक वायन आनी वुंडो घेता, ताजे याजाक ताजे हात तो विस्तारता आनी पवित्र आत्म्याक मागून थोडी ती उतरां तो सांगता. तवळ वायन आनी वुंडो आसलेले जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलाता, रुपांतर जाता. इंग्लिशांत आमी ट्रान्सबस्टॅन्शिएशन म्हूण आमी शब्द वापरता. हांगासर वुंडो आनी वायन आसले जेजूचें रगत आनी जेजूचें मांस जावन बदलता. हर एक पवित्र साक्रामेंत आमी घेता आसतना आमी परत बदलता. पवित्र स्थान घेतना आमी बदलता, देवाची पोसकी भुरगीं जाता. तशेंच सर्गा राजाचे हकदारां वा दायजीदारां आमी जाता. तशेंच जो कोण क्रिस्म घेता तो आपणाकच देवाचें पवित्र तेंपल जावन बदलता आनी सांगाता देवा खातीर तो एक झुजारी जाता. हर एक साक्रामेंत घेता आसतना आमी बदलता. त्या साक्रामेंतांत येवची ती कृपा आमकां बदलिता आनी आमी सर एका रितीन रुपांतर जाता. तिसऱ्यान हर एकलो आमी
पातकाचे समय आमी सुकयल्या वेळार देंवसाराक आमी पाड केल्ल्या वेळार देंवसाराची येवजण आमच्या जिवितांत आमी जारी करनातल्या वेळार आनी एक बरें जिविताचे विसवण आमी केल्ल्या वेळार परत आमी बदलता आमी रुपांतर जाता जावंक पुरो आमचे फिजिकल आमची बायली कूड तशीच उरता पूण आमी रुपांतर जाता आमी बदलता हे बऱ्या कुशीन आमच्या पांयान आमी प्रारंभ करता तर आज जेजू रुपांतर जाल्ली परब आमी आचरण करता आसतना मागीर आमी त्याच देवा लागीं परत परत साक्रामेंत घेवच्याक जावंक पुरो कुमगाराचो साक्रामेंत युकरिस्त जावंक पुरो कुमसाराचो साक्रामेंत असले साक्रामेंत परत परत घेवन आमच्या आदल्या जिवितांत आमच्या पातकी जिवितांत रुपांतर जावन देवाची भुरगीं म्हणल्यार खरें तें जिवीत आमचे जियोवच्याक आनी सर्गींचे दायज आमचे कन घेवच्याक तो देव आमकां आशिर्वादांनी बरो आनी आम्हा सर्वांक रुपांतर जावचे भाग तो आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोम्या स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या दर्या हर एक तरेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता घे बाबा आमच्यो काणिको उंडो आनी मान तुका भेटोवचो घे बाबा आमच्यो काणिको भोवन आनी भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या एका पयसभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. महिमेवोन देवा आमच्या बापा तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलेलो ताचे महिमेचो उजवाड आमच्या देण्यांचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकसो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाचीं भुरगीं आमकां कर. हे आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलेल्या साक्षां मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशी ताणें मन आशिसांची कुर्साच्या हीणपणां केलीं आयती आनी जी महिमा एक दीस ताचे गुडार्थ कुडीक फावो जातली तीच आपले असक्त मनशां सैमाचे कुडींत आदी फुडेंच आज्यापणी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गींच्या सर्व दळबारां संगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरे व्हडा संतोषान आमी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडसाक करात. Bavarta sugur perkecuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकचाय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फोवो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कार्य मोरये देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदुतांनी सरू काडी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगता, तियास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आयचो वांजेल म्हणटा जेजू मागण्यार आसतना रुपांतर जालो. आमच्या जिविताचें, आमच्या सैमाचें रुपांतर करूंक मागणें एक हातेर. कशें मागचें म्हूण जेजून आमकां शिकयलां तेंच मागणें भक्तीपणान आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिसां तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस्परास सर वायटांतलीं आमकां निवाळ. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सोय असो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवनाक आपण लाभल्ली सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितरचे बाग म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू हांव तुका काळजांत घेता, संतोषान तुजे मास्र घसयता. तुजे थंय जेजू आसाव एक जाता, तुजेर सोम्या पातीन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजां पिडार करया टान्या, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद रेखता, तुका सेंतो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजां पिडार करया टान्या, तुका घेवंक सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीद रेखता, तुका सेंतो आतां लालयता. प्रार्थुया. बोमगाळ बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरण तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशकुळाचेर फंकयलोय. आमी घेतलां त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताचे महिमे बरयत कुडी सारक्यो परजळीत जावं, हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणता. आपणाकच चरणदस म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शरतीन म्हूण मानून घेतली. गरज्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलीच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, कतनातले आंकवारे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपणान आनी निर्भरोशान तुजे चरशी आमी येता.
आनी आमचो सर्गचो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता सव आमची खासगी गरजा पसत ह्या वेळार आमी मोरये लागीं मागया. उगडास कर हे बोधय ओंकारी मोरये तुज्या आसऱ्याक धावल्लो तुजो आदार मागिल्लो तुजे मध्यस्थी सोदल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीस कोणें आयकोंक ना. हे पातेनी धैर्य कान घेवन तुजे कडेन धांवन येता. ए ओंकारीच्या ओंकारी म्हजे माई तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे कपळतीन म्हजे मागणे आय आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपेन बरले सुम तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरण्ये आम्हा पासो विनंती कर. नमान बरी कृपेन बरले सुम तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरण्ये आमपासून विनंती कर. नमान बरी कृपेन बरले सुम तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरण्ये आमपासून विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. हे भगवंती मोरये कार्मेल राणये आमच्या आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून दडिल्ल्या सर्व उपकारांक कर दिता. व्हडा पातयेनी तुजे बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वाच्या विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमची सर्गर्जांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. मोरी क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमकां माय तूं आमकां साय तुजे सरशीन येता. विज्ञान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विज्ञान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. मोगाळ पुता सोवेन आमकां आशिर्वाद देव आमकां. भगेन करसाचे कृपेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.